केपे आमोणे सेंट फ्रांसिस झेवियर्स कॉलनीत सेंट फ्रांसिस झेवियराचो पुतळो चोरून व्हेलो। केपे पुलिसांनी खर कारवाई चालू दवरल्या। दीस पयलीं हो इन्सिडंट जालो आमगेलो सेंट फ्रांसिस झेवियरागेलो जो स्टॅच्यू आशिल्लो कितल्या वर्सांचो आयकिल्ले प्रमाणे 30 इयर्स जाली आसली हो स्टॅच्यू आहा हिंगा आनीक कोण अननोन पर्सनांनी तो रातचो बाय 11:30 तो घर येयल्लो तेदो आसलो बट आफ्टर दॅट बिटवीन आय थिंक सो 2 or 3 or 4 बिटवीन दॅट अर्ली मॉर्निंग आज वो कोणे सिस्टमॅटिकली काण ओपन करून घेवन गेले सो हांव इतलें म्हणटा दिस इज लायक डेलिबरेटली डन हे कितें जालां म्हाका दिसता आनी दिस प्लेस इज आमोणा सेंट फ्रांसिस झेवियर कॉलनी हे गांव म्हणजे वाड्यारय सेंट फ्रांसिस झेवियर कॉलनी म्हणटा सो देवा भक्ती आहा गांवा लोकांक सगळ्यांक हे वाड्यार आनी एश कोन एक कम्युनल टेन्शन करपाक गांवांनी वाड्यांनी आख्या गोंय खबर हांवें चलत आहा आनी एश कोन करप आनी दोन कम्युनिटी मध्ये हो दुस्फोट घालप हें सारकें न्हू आय कंडेम दिस एक्ट whoever has done it आनीक म्हाका दिसता PI आनी तेगे डिपो हेणें जें नाम सांगिल्लें तांकां ताणें फोनूय केलो बान सो हांवें कळ्ळा PI येयला आनी दे हॅव रेजिस्टर FIR ऑल्सो आनी इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हांव बाबा जेन्ना स्कुला पावपाक वयतालो तेन्ना तो म्हाका दिश्टी पडलो ना मागीर हांवें बाबा फोन मारलो बाबान पावलो तुवें अशी कंप्लेन करूया मागीर सराक फोन केलें सरान पळय तूं आसा न्ही FIR फायल कर। हें कितें जालें तेन्ना आवाज बी तसो काय ना ना आवाज बीन कांयच येवना पूण तुमकां कशें कळ्ळें ते 3 जाणां जालें म्हणून ना बट तेच रातीर जालो आसता न्हू तें कितें आमी मॉर्निंग उठले आमकां टायमींग खबर ना तेका लागून 3-4 जावं 2 सांगपाक शकता। CCTV कॅमेरा आसा तुमगेर आसा सायडीन आमगेर ना नियर बाय आसा बट तांचे कांय मेळना आनी एकल्या कोणा पळोवपाक रावला दुसरी जागे पुलिसांनी सगळें सारकें इन्व्हेस्टिगेशन केलां ओके तर पुलीस येवन पंचनाम करून गेले आमच्या पुलिसीन पयलीं पंचनामा म्हणल्यार बेश्टे लेटर बरयलें बट तेमी कितें बरयलें त्या लेटराचेर आमी तुगे हें करतले पेट्रोलियम करतले FIR करपाक गरज ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।